या डे केअर सेंटरान आपल्या भुरग्यांक दुधान तंबाखू सारखे कितें तरी पदार्थ घालून दिला म्हणून गणेश सावळ आनी तन्वी सावळान पुलीस कंप्लेन केल्या। तितल्या पुलिसांनी आयाक अटक केल्या। सेंटर कोऑर्डिनेटराक खंय पुलिसांनी भितर वडोवची। सीसीटीव्ही फुटेज पयली पळय तितून क्लियरली दिसता की ती बायल एक अशी कंटेनर घेता, वाटी घेता, तितून भितर पावडर घालता, असो फीड करता तेका आणि मागीर परत आनी मागीर दोनां न्हिदला। सो हे जेन्ना आतां तिका ती आया कोण ती हाडल्या पळय रेणुका तिका धरल्या पळय ती म्हणटा हे चपाती खंय, आपणे चपाती घातिल्ली खंय, ती तुमकां चपाती कशी दिसता? ती आमचेर आर्ग्यू जाताली, कितें करता तूं आपल्या इन्स्टिट्यूट भितर कशें आयलें हाजेर बायक म्हणजे कितें दुदान आसा ते इशूचेर टॉपिक सोडून ती आमचे कडेन दुसऱ्या टॉपिकाचेर झगडटा। सध्या चलयेची तब्येत कशी आसा? सध्या ते रिकवर जाला ताका कालूच डिस्चार्ज मेळ्ळा। कालूच डिस्चार्ज मेळ्ळा आनी आज पर्यंत एफडीएचो रिपोर्ट येना। फॉर्मेलीन जाल्यार तेंचे रोखडें टेस्टिंग जाता थंय, पूण हो इतको सिरियस मॅटर खंयच्या एका भुरग्या कडेन वो दिस क्लियर केस ऑफ चायल्ड अब्यूज, इतको सिरियस क्रायम जेन्ना एका ल्हान भुरग्या कडेन घडटा आनी एफडीएचो रिपोर्ट अजून येना, पुलीस डिपार्टमेंट रिमांयडर धाडटा तरी अजून काय ना। हे म्हणल्यार ही फकाणां चल्ल्या। डेफिनेटली हे 100% हो जो पदार्थ घातला हो तंबाखूच, हेतून दुबाव ना। अशें आसतना पसून आवय बाबा तेंच्यांनी गौरी कामत जी हे इन्स्टिट्यूशन हे चलयता सनशायन डे केअर हिणें ह्या मालकिणेन थंयच्यान ताका धुकलून भायर काडली। सेंटर कोऑर्डिनेटर अटकपूर्व जामिनाक गेल्या। बुधवारची सुनावणी सोमारा धुकल्ल्या। प्रकार कितें काय विचारल्यार ती सांगता पुलीस चौकशी चल्ल्या, चौकशेक ती पूर्ण सहकार्य करता। केस कोर्टान आशिल्ल्यान ती उलोवपाक शकना आनी हे कोणे कर्म केल्ले आसल्यार ख्यास्त जावची म्हणून ती उलयल्या। प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू।